एझेकिएल जेरुजाल्याचे अपराध चॅप्टर 22. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता मनसुबी करूंक तयार आसाय तूं? रगत विखरायल्ल्या शाराची मनसुबी करूंक तयार आसाय तूं? सगळीं ताचीं कांटाल्याचीं कोत्तुबां ताच्या दोळ्या मुखार घाल. तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, जेरुजाल्या शारा, तुज्याच लोकांचें रगत तुवें विखरायलां आनी कुड्डे देवांची भोजन करून तूं आपुणूच बोश्टलाय. तुजो शेवट लागीं पावला. तुवें रगत विखरायलां म्हूण तुका गुन्यांव आसा. तुकाच कुड्डे देव करून तूं बोश्टलाय म्हणून तुजे दीस मेजलोले आसात. तुजो काळ सोंपलो आतां. ह्या पासत हांवें तुका केल्ल्या राष्ट्रां मुखार केण्यांचो माल आनी सगळ्या देशांक तुज्यो मस्कऱ्यो करूंक दिलां. लागशिल्लो आनी पयशिल्लो लोक तुजे मर्याद नासलोले चालीक लागून तुजी निंदा कोत्तलो. पळय, इस्रायलाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी आपलेच पदवेचेर पातून तुमचे मोदें रगत विखरायलां. जेरुजाल्या शारा, तुजे भितर कोणूच आपल्या आवय बापायक मान दिना. परक्या मनशांक तुमचे मोदें कोण कोण त्रास दितात. तुमचे मोदें कोण कोण विधवांक आनी अनाथांक दोगडायतात. हांव पवित्र म्हूण धरतां त्या वस्तूंक तुमी मान दिनात. म्हजे सणवार तुमी बोश्टायतात. तुमचे मोदें पेल्याचो जीव काडच्या मोनान कोण कोण दुसऱ्यांचेर बोगलांटां घालतात. तुमचे मोदें कोण दुसऱ्या दोंगरांचेर कुड्ड्या देवांक भेटयलोलीं अर्पणां खातात पियेतात आनी पोजडपणाक लोखंडलीं कोत्तात. पोजडपणाक लोबधोल्लीं आसात. तुमचे मोदें कोण आपल्याच बापाय लागीं पोजडपण कोत्ता. कोण कोण आपले पोतिनी कडेन तिच्या म्हयन्याच्या दिसांनी बोडान एकवट कोत्तात. कोण आपल्या शेजाऱ्याचे पोतिनी लागीं परद्वार कोत्ता. दुसरे कोण आपल्या सुनांक बुरशेपण भुलयतात. आनी कोण आपलेच भयणी कडेन आपल्या खाशा बापायचे धुवे कडेन एकवट कोत्ता. तुमचे मोदें कोण कोण लोंच घेवन पेल्याचें रगत विखरायतात. दुसरे कोण आपल्या भाव बोंदांक उश्णें दितात आनी उश्णें दिल्ल्याचेर व्याज घेतात. तुमच्या शेजाऱ्यांक पिल्लून आमी आपुणूच गिरेस्त जातात. म्हाका तुमी विसरल्यात, उलयता तो सर्वेस्पर देव. तुमी दुसऱ्यांक नागयल्यांत आनी दुसऱ्यांचें रगत वारयलां. ह्या तुमच्या कोत्तुबांक खर खास लायतलो. हांव तुमचो हिशोब घेवंक येता त्या दिसा म्हाका फुडो करूंक तुमकां धीर आसतलो वो तुमचे हात घट आसतले म्हूण दिसता तुमकां. हांव सर्वेस्पर हें सांगून दवरतां आनी सांगलां तें हांव कोत्तलोच. राष्ट्रा मोदें हांव तुमकां शिंपडायतलों आनी परक्या देशांनी तुमकां धाडटलों. आनी तुमचे मोदें आतां चलतात तीं सगळीं बुरशेपणां हांव काडून उडयतलों. तुज्याच गुन्यांवाक लागून राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार तूं बोश्टायल्ली जातली. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, म्हाका जाल्यार इस्रायलाचें घोराणें मेळ जालां. भाटयेंतलें तांबें, पोत्रें, लोखंड, शिशें सगळें मिसळ गेलें. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुमी सगळीं मेळ जाल्यांत म्हणटच बरें सगळ्यांक तुमकां बरोबर जेरुजाल्या भितर जमा कोत्तलो. जशें रुपें, तांबें, लोखंड, शिशें आनी पोत्रें एकेच भाटयेंत बरोबर घालतात आनी तांकां कोडूंक तिचे पोंदाक उजो फुंकतात, तशेंच म्हज्या जळट्या क्रोधान हांव तुमकां जमा कोत्तलों आनी तुमकां कोडयतलों. खरेंच हांव तुमकां जमा कोत्तलों आनी तुमच्या पोंदाक म्हज्या रागाचो उजो फुंकतलों आनी तुमकां शारा भितर कोडयतलों. जशें रुपें भाटयेंत कोडयतात
तशेंच तुमकांय शारा भितर कोडयतलो आनी तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण आनी तुमचेर म्हजो राग हांवें वारयलो म्हूण तुमकां गमून येतलें. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें अशें म्हणलें, मनशाच्या पुता जेरुसल्याक अशें सांग, तूं नितळ करूंक नासलेलो देस म्हज्या रागाच्या दिसा तुजेर पावस पडूंक ना. तुजे भितर फुडारी आपले शिकारेचे कुडके कोत्तना गरजता तसल्या शिवां सारके. ते लोकांक गिरासतात, तांची गिरेस्काय आनी भांडारां लुटून वतात आनी खून करून जायत्या बायलांक विधवा करून सोडटात. याज्ञीक म्हजी समूत मोडटात आनी हांव पवित्र म्हूण धरतां त्या वस्तूंक मान दिनात. म्हजे सेवेक संस्कारलोल्या आनी संवसारी वस्तू मदें ते कसलीच अंतर करिनात. नितळ आनी मेल्ल्या वस्तू मदें सांबाळूंक जाय ती अंतर ते लोकांक शिकयनात. म्हज्या सणवारांक ते लक्ष दिच नात आनी ह्या पासत लोक म्हाका मान दिना. तिचे भितर फुडारी शिकारेचे कुडके कोत्तल्या लांगड्यां सारके, लांडग्यां सारके. ते रगत विकरायतात आनी दुसऱ्यांचो आस्तेमाल आपणाक चोरून वचचे खातीर तांचो प्राण काडटात. तिचे प्रवादी आपल्या पोकळ दर्शनांनी आनी फटकिऱ्या भाकितांनी ह्या सगळ्या कर्तुबांचेर चुनो काडटात. सर्वेस्परान कांयच सांगूंक ना आसतना ते म्हणटात, सर्वेस्पर अशें सांगता, देसाचो लोक जुलूम करीत आसा आनी लूट मारीत आसा. गरिबांक आनी गरजेवंतांक दोगडायतात आनी उणीत करून देसांत रावूंक आयल्या पोरक्यांक त्रास दितात. हांवें देसाचो नाश करिना जावं कोण तरी एक दुरीग बांदीत आनी खावट्यांत रावून म्हाका फुडो करीत आनी अशी देसाची राखण करीत काय म्हूण पळयतालो, पूण कोणूच म्हाका मेळ्ळो ना. म्हणटच हांवें तांचेर म्हजो क्रोध देंवयलो. म्हज्या क्रोधाच्या उज्यान हांवें तांचो भस्म केलो. तांचीं कर्तुबां तांच्याच माथ्यार पडोशीं केलीं. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें.